कष्टांच्या आणि मरणाच्या पुण्यापासत बक्षे मुजी समेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. देवा पवित्र आत्म्या दीस ऐबा तुजे करपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळोवंक म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. म्हाका पातक्या बक्षी. भावार्थाचें विधान. सोरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय ते एक जण. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर सत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुमसुबी करूं येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तो सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भवार्थान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवसाचें विधान. सोरेस्परा देवा तुज्या कृपेन सोर म्हज्या पातकांचे बगसाणें आनी हे जिणये उपरांत सस्नीक सूख जडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सोर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सोरेस्परा देवा सोर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या पासत म्हज्या पेलाचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सोर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातां करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण तिर्णीच्यो करतां. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें थंय दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. समेच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. निमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फळ ज्यो कुशीचो जेजो. आबळे सुमेची साकर. निमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फळ ज्यो कुशीचो जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. निमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फळ ज्यो कुशीचो जेजो. भगवंती देवाच्या माये आमो बसत विनाती कर. मागया ह्या सोम्या बड्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं जुवानपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बड्या आमच्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुजे दब्यान म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशव दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दी समाधानान ते विशव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवा सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजो क्रिस्ता ताज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संबोलो अवकार मर्यादांत जल्मलो. पोंस पिलाताकार ताणें कस आसले ताका कुर्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतोन जिवान जालो. सर्गा सोडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूं येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्या कतोली पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मा. संतोसाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरयेक बडवो खबर दिता. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. तिसरो मिस्तेर बेतलेमा जेजू जल्मता. चवथो मिस्तेर मोरी बाळक जेजूक तेंपलान भेटयता. पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. नुवान बरे कृपा मरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मा. हे म्हज्या जेजो आमचे पातकां आमकां बक्षय, एमकडाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार. सोमेस आत्म्या सकट तुजी काकुळतीची अदी गरज आसल्या सरगार वन पाय. नमरणये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतान बरवशा. तुका आमी उलो मारतांव, आमी परदेशी वेची बळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसांव. आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करता. तर तो आमचे शकेये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी, हे मोगाळी, हे दुलोबी अवकारी मरये. भगेन ती देवाचे माये आमो पसत विनाती कर. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
आणि मोगा पुरी एकोटा भक्ती आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोघवाते मोजे नावी संगी मेळटा थैसर हावासा सराथांची मोरेगा जेजूची देवता आमका प्रेरण दिताले ताच्या नावानामी किती मागला ते मेळटाले संतोष बरी काळसा आणि मोगा बरी एकोटा भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा. देवरोदीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो 905 दीस आज आमी आचरण करतना ह्या पंचव्या दिसा आज आमी नियाळसो विशयी कुटुंबाचे परगांवी संदे कुटुंबाचो आदार सांजूद परगांवांचो सारोती म्हणून संदेश आटापतना परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर विशेश करून मागता. प्रते रितीन परगांवांत आसलेली आमची भाव भयणी भक्तिकां ह्या पुंतळाचो आदार आनी कुटुंबाचोय आदार देखून ह्या परगांवांतल्या भाव भयणी खातीर मागता आसतना तांच्या कामांत भद्रती तांच्या कामांत समृद्धी फावो जावं दी म्हूण मागया. प्रते रितीन इस्रायल पॅलेस्तीन तसल्या गांवांनी वावर करच्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां राखून उरून दी तांच्या कामांत भद्रती फावो जावं दी म्हूण मागीत आसतना आमी आज ह्या देव तेंपलांत तशेंच माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना नवें करतना सक्रामेंता मुखांतर समयाची बेसांवां जोडतना आमी एकामेका खातीर मागया. एका मनाचे काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. आयचें मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयतात मानादी बाप रोनाल्ड पिंटो पेरमुदे फिरगजीचे विगार. तांकां तुमा समेस्तांच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता. तांच्या सर्व मिसांवां खातीर तांच्या याजकपणाच्या मिसांवां खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. तशेंच आज अर्गांत सांव पासून मिस बरी भलायके खातीर मीस भेटयता. फिलीप नेरी सेराव आनी कुटुंब IC कॉलनी मुंबय. अर्गांत सांव पासून मीस भेटयता प्रकाश मेल्विन मनीस आनी कुटुंब मुडबिद्री इस्रायल. प्रत्येक ते सांव पासून आपल्या बऱ्या फुडारा पासून मीस भेटयता डेझलिन फर्नांडीस मंगळूर.
Ergamisita Milton D'Souza Suratkale Lina D'Souza Kamaje Pearl Lobo Kiniguri Mayola D'Souza Suratkale प्रत्येक इथे समोपस्थित मिस भेटतात राहुल जॅक्स स्क्वेअर आणि त्या दरवडो लिल्ली रोझारियो कम्माचे तसेच दुलसिन सेरावो कम्माचे हे सर्व बसोत मागे समेस्त बसोत मागे जे कोणा मागतान बसला तांचं सुगडास करून तांच्या बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्रात्म्याचे कोर तुमचे सवय आसू जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भावानो बहिणीनो भुरग्यानो या पूर्ण शेताक सांजुदाच्या पूर्ण शेताक आमी या नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमी संगाता जमल्या आणि हे दळसो आयसो इरादो आयसो विशय आमी आयकला आमच्या हर एका कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर गळची आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत मागचो दीस आयसो सांजुदा कडेन आमची मागणी भेटोवंक आमी आयती जाता आसतना या पवित्र क्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आयती जावया आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सांगता मनाची तोंडा सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोगेवस्तान संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सपदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिसा काकुळकर क्रिसा काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया प्रार्थुया आमचे दोळ्या आमी दंप्या एक घडी बरो आमची सगळी मागणी ते सवा आमचे कडेन सबार जाणे मागोवंक सांगला आमच्या कुटुंबांतली परगांवांत आसची आमची भाव भयणी आमकां फोनां करता आसतना मागा म्हणून आमचे मागणे ती विचारता तांचो आमी उडास करया तांचे पासत प्रत्येक तरान ह्या बलिदाना वेळा मागया देवा आमच्या मोगाळ बापा धबधब सांजुता देव बी तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पितुमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त बी तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जीत आनी वाजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन सांत पावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमकां दितां तें फर्मण हे आमी तुमकां दिल्ले शिकोवणे प्रमाणे चलनासतना बेकार भोंवतल्या सर भावांतावन तुमी अलग रावा तुमी आमची देख घेवन चलचय म्हूण तुमीच जाणान तुमचे सवय आसतना आमी काम करिनासतना भोवानांतल्या आनी कोणायचेय आमी फुकटात जेवल्लें वा केल्लें ना तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासान लेखीनासतना दीस रात गांपीण आमी काम केलां तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातल्लें म्हूण न्हय बगार
तुमी आमचो पाटलाव करीसर की एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केलें. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जाण काम करिनासतना भोंवन खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालीन घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुलें काम करून तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी फर्मान बूद सांगता. पूण बाबा भयणीनो, बरें आदारचें कितें सोडचें न्हय. जो कोण ह्या पत्रा मुखांत्र आमी फरमायता तें करूंक इन्कार करता ताचेर दोळो दवरा आनी ताका आपशीच लज जाता पर्यंत ताचो सांगात पयस करा. तरी पूण ताका दुस्मान कसो लेखी नाकात, बागार एक भाव कसो लेखून ताका बूद सांगा. देवाचें उतर हें. देवाची सर्वेस्पराक दिनवास होया कित्याक ताचो मोग ससनाक पाळटा. सर्वेस्पराक दिनवास होया कित्याक ताचो मोग ससनाक पाळटा. निवासाचे कोटेपणाक लागून तो त्या गांवांतलो न्हंयो आराणे करता. उदकाच्यो झरी सुकोवन धनगार करता. मिठाळ बोय मिठान निर्फळ करता. सर्वेस्परा दिनवास होया कित्याक ताचो मोग ससनाक पाळटा. तशेंच साराणे बदलून उदकाची तळी करता. सुकी धरण उदका झरीन उमाळयता आनी थंय बुकेल्यांक तो बिडार करूंक लायता. आनी ती आपणाक जाय तशे वस्ते शहर बांदता. सर्वेस्परा दिनवास होया कित्याक ताचो मोग ससनाक पाळटा. पूण कश्टांत आसलेल्या दुबळ्या धाकट्यांक तो कलता आनी हिंडा सारकी तांची संतत वाडयता. यातत मोनाची हे पळोवन संतोसता आनी कोटे मनीस लजेन तोंड धांपता. सर्वेस्परा दिनवास होया कित्याक ताचो मोग ससनाक पाळटा. सर्वेस्परा दिनवास होया कित्याक ताचो मोग ससनाक पाळटा. Alleluia, 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 alleluia. या तुमी कष्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां आयुश्य दितलो म्हणटा तुमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवा सवांजर 7वा अध्याय ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा
तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुद्दवोन मनशा परी. पावस वतलो, आव सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कसलोन पडोवंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना, तो आपलें घर वेवे बांदिल्ल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो, आव सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, ह्या पुणतळाक आमी ह्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा सांगाता जमल्या. ह्या पुणतळाक आमी येता आसतना हरी एकलो आमी आमची मागणी ते सवा घेवन येता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची समजणी जोडटा, तेन्ना आमच्या काळजाक उजवाड मेळटा. आज प्रत्येक तरान संदेश आसा आमच्या कुटुंबाचे परगावी सांदे आमच्या कुटुंबाक एक आदार, बोळवंत आदार जावन आसात. 2 संगती, 2 गडितां. पयलें जावन एका बापायची एक बोगणा. हांव थोड्या दिसां पयलें एक सना मोटा म्हणल्यार एका कुद्रोक वा आयलँडाक गेल्लो. थंयच्या एकलो माणेस मेळ्ळो, प्रायेस माणेस तो, आनी ताची बोगणा तो उलयता आसतना म्हणलो, हांव 2 फावटी दुबय गेलो. एका शिकपी तो जावन आशिल्लो, एक सादारण व्यक्ती तो जावन आशिल्लो. म्हजें दुबयेंत आसा, हांव 2 फावटी म्हाका दुबयक वचूंक मेळ्ळें आनी तें भाग म्हाका देवान फावो केलें. ताच्या तोंडार एक वक्त एक संतोश आसलो, कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतून घातलें की हांव विमानार दुबय वेतां. म्हजें दुबय आशिल्ल्यान हांव त्या दुबयक गेल्लो आनी त्या गांवाक पळोवंक गेल्लो आनी तो संतोश वांटून घेता. आवय बापायक तो संतोश आपणाच्या भुरग्यांनी आपणाक तांणी आसल्या गांवाक आपोवन व्हेल्यार. दुसरें सन्निवेश, म्हजें शिकप हांव फिलिपिन्स गांवांत करनासलो आनी ह्या वेळार कोरोना वेळार हांव थंय आसलो. आनी कोरोना वेळार प्रत्येक जावन हांव मिसांव करता आसतना म्हाका ती पिडा लागली. आनी त्या गांवांत ती पिडा लागल्यार भोव कश्ट, कित्याक म्हळ्यार इन्शुरन्स जाय. हॉस्पिटल वचा जाल्यार इन्शुरन्स जाय. इन्शुरन्स ना जाल्यार तो गेलोच. सुमार 14 दीस हांव कुडा भितर आसलो. 14 दीस म्हाका जेवंक आनी दिताले, पूण 14 दीस भितर आसलो हांव. भायर वचूंक नासलें म्हाका. आनी ह्या वेळार म्हाका भोगलेलें जावन आसा, हांव तर थंयच्या गांवांत जर तर हांव ह्या कोरोना पिडेक वळख जावन हांव मरण पावलो जाल्यार आमच्या गांवांत असल्या कोणाकच कळटें ना. म्हजें मरण पावल्यार म्हजी कूड फाटी येती गी म्हणलें सवाल आसले. पर गांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणीची सभापती गत ही जावन आसा. 2 कुशी आसात, एक संतोशाची आनी कश्टांची. संतोशाची कूस जावन आसा, आमचे भाव भयणी पर गांवांत आसात, भायल्या गांवांनी काम करतात. आमकां गांवांत पयशे वा जेवंक कांय सुणेना. पूण त्या गांवांत जर तर नांव नासतना एक सडन कितें जालें, मरण पावल्यार गतच आसना. आतां कितें जाता पॅलेस्तीन, इज्रायल गांवांत कितें जाता तें आमकां इल्लें भोगता. कारण आमची कुटुंबाची भाव भयणी त्या गांवांत आसा. मात्र आमी पळोवंक शकता कितें घडटा म्हणलें आमी माध्यमांत पळोवंक शकता. माध्यमांत पळयता आसतना आमच्या काळजाक लागता. ना तर बारीसुबीत आमची कुटुंबाची परगांवांत आसात, भायल्या गांवांनी आसात, युरोपांत आसात, गळटात, आमकां तो संतोश जाता. मुखार भाव भयणी ह्या परगांवांत आसल्या वेळार, भायल्या गांवांनी आसल्या वेळार
देवाचे पातयेलो व्यक्ती मात्र त्या गांवांनी जैत जोडूंक शकता. आयचें देवाचें उतर. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रकार चलता ताचें घर कडपा बांदल्या एका बुद्धवन मनशा परी. परगांवांत आसतली आमची भाव भयणी जर तर देवाचें उतर देवाचे पातयेवन जियेता जाल्यार तांकां जैत मेळटा, नाजाल्यार सबापोटी सुलवणी मेळटा. हाचें उतर आयच्या देवाच्या उतराक आमी येवया. जो कोण म्हजें उतर आयकता त्या परी चलता तो एक कडपार बांदल्या एका घरा परी. मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत परत आमी वाचल्यार 20 आनी 1 वळीन म्हणटा जेजू म्हणटा म्हाका सोमया सोमया म्हूण उलो करता तो सर्गार जरी गाणो. सोमया सोमया म्हूण कितले आमी बोबो घालयता कितलें कित्याक म्हळ्यार काळजांत तावन येवची ती सोमया, उतरां तावन जिबे तावन येवची ती सोमया म्हणल्यार उतरांक व्यत्यास आसता. थोडे वाटी परगांवांत कश्ट मेळटा आसतना काळजां तावन देवाक उलो मारतात, वंटा तावन न्ही. म्हाका सोमया सोमया म्हूण उलो मारता तो हरी एकलो सर्गेच्या वाजरी गावसोना. बघा जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गा वाजरिकता. बापाची खुशी कोण करता ताचें जिवीत तो गांवांत आसूं दी, तो परगांवांत आसूं दी, वा खंयच्याय एका झुजाच्या गांवांत आसल्यारय तो बापाची खुशी करता जाल्यार ताचें जिवीत बाप राखता. देवाची खुशी कितें, बापाची खुशी कितें? मातेव वाचो 20 आनी 2 अध्यायांत आमी 30 आनी 7व्या वळींत आमी वागता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सवेस्पो तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. ही बापाची खुशी, ही देवाची खुशी, ही जेजूची खुशी. आमी कशें बापाचो बापा बापा म्हणून उलो मान बापाचो मोग करता गे तशेंच आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आसा. जेन्ना आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता तेन्ना बापाची खुशी आमचें घर, आमचें जिवीत म्हणलें घर कडपार बांदल्या एका घरा परी जाता. घट्ट आसता. वारें वादळ आयल्यार घट आसता. आतां इस्रायलांत वारें वादळ आयलां आमकां कळीत आसा. पालेस्तिनांत वारें वादळ आयलां झुजाचें, पूण तांचें जिवीत तें त्या बॉम्ब घालता आसतना वा त्या सैरान आयकता आसतना जर तर घट आसा जे तर बापाच्या कुशे प्रकार आसलें जिवीत तें घट आसता. बापाच्या उतराचें बांदलें जिवीत तें घट आसता, नाजाल्यार त्या गांवांनी रावोंक जायना. परगांवांत रावोंक बापाची खुशी गरज. मगळ भाव भयणीनो, आमी हर एकले देवान आमकां आमच्या जिवितांत वावर करूंक आपयला. मनशा देवाक वाचता आसतना उत्पत्ती पुस्तक आमी वाचता 3ऱ्या अध्यायांत 17व्या वाक्यांत आमी वाचता जे देव आदाम सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्ट वावटीन भुंय वचून तुजें पोट भरतलोय. धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक वेता पर्यांत गाम पेळण वा गाम काण तूं तुजें पोट भरतलोय. हर एकले आमकां तो एक उद्देश दिला. आमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यानी काम करूंक आसा. देखून हांव सांग पावलो ते सलोनिकारान बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा कोण काम करिना ताका कितें उपास रावूं सोडा. हर एकले आमकां आमच्या जिवितांत वावर करूंक आपयला. कित्याक आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. आमी कोणूच अळसायन भरलेलीं जावन नजो. देवाची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं सदांच ती तयार, सदांच ती सुडसुडाय, सदांच तांचें काम करूंक ती तयार आसतात. विविध काम आमी करता. विविध जावं आमी ल्हान काम करता. जेजूचें सांतेरेस जेजूचें ल्हान फूल अशें म्हणटा. ल्हान संगतींनी आमी देवाच्या मोगाक, ल्हान संगती आमी देवाच्या मोगा खातीर करची. मदर तेरेसा म्हणटा ल्हान संगती देवाचो मोग पळोवचो. आमचें काम ल्हान जावं पुरो. आमी परगांवांत आसूं पुरो आमच्या कुटुंबाची वा आमी आमच्या कुटुंबांत काम करता, पूण तें काम देवा मुखार वर्तें जावन आसा. कारण आमी हर एकल्यांक आमकां वाव करूंक देवान आमकां आपोवन दिलां. मगळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर पाळचें सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मोनान देवाचो मोग करचो आनी जेजूचें रुपणें आमच्या भावा भयणी ती पळोवचें मिसांव आमकां दिलां. तसलें जिवीत कडपा बांदल्या एका घरा परी कितेंय जावं दी, जिवितांत कितलेय कश्ट येवं दी, कितलेय समस्या उद येवं दी, भियेनात.
कारण देवाचे उतराचे देवाचेर ताचें जिवीत. देखून किर्तनगार पयल्या किर्तनांत 3ऱ्या वळीन तो अशें म्हणटा, तो वळत्या उदका देगेन लायिल्ल्या एका रुखा परी. जो कोण देवाच्या उतराचेर बापाची खुशी करून सगळ्या काळजां बापाचो देवाचो जेजूचो मोग करता, पेल्याचो मोग करता, ताचें जिवीत एका उदका देगेन लायिल्ल्या एका रुखा परी एका तो सदांच फळ दिता. ताची पानां केदींच बावनात. तो सगळें करता तें सुफळ जाता. तो कितेंय करीत जाल्यार तें सुफळ जाता, कारण देव ताच्या सांगात आसता. तो मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या परगावे भाव भयणी समोर उडास काडटा आसतना तांच्या जिवितांत संतोश आसा, कश्टी आसा, बेजाराय आसा, समाधानी आसा. आमी ह्या कुटुंबांत वा आमच्या गांवांनी आमी जियेत आसतना हर एक पटी तांचो आमकां हुस्को आसूंक जाय, तांचो आमकां मोग आसूंक जाय आनी तांचे पासून आमी मागोवंक जाय. तांणी धाडिल्लें घेवचें मात न्ही, तांणी येता आसतना आमी राखून रावचें मात न्ही. बघा, तांचे कडेन आमी तांच्या कश्टा विशयांत आयकूंक जाय, तांचे कडेन आमी उलोवंक जाय, तांचे कश्ट आमी विचारूंक जाय. तांचे पासून प्रत्येक तरेन मागया आमचे हर एकल्याचें जिवीत जेजूच्या बापाच्या कुशे प्रकार जावं दी. मागता आसतना आमच्या जिवितांत हर एक पटी आमी ल्हान काम तें जावं दी. देवा मुखार वरतें म्हणल्यार देवाच्या मोगा खातीर आमी करया. आमेन. सोपून दिता तुझ्या हाताचो म्यान, स्वीकार तू कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्यान. बरी खात्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वच म्हजी तुका मोगान समर्पिता. हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायट तुका भेटोसो. हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायट तुका अर्पोसो. म्हज्या भाव भयणी, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदार देवपा मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या अखंड बलिदान आपल्या मानवता आणि महिमेत आमच्या नाक्या पैसुबेच्या आदाबाक सरस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगवान दमदत्ता जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बुले वरवीं आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या समिया मरिफात. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदवेदवा आनी सस्नाच्या देवा, सरकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वासूं फावो. ओ कायदोणे ते सोणी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्र कायची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां वरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती दमदुताच्या बुन्यादेचेर तेर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता.
जगभरांचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय हो सर्गी तुका जय जय. बापा कळसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समापोवची. तेच वेळी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक खराची रगत पातकाचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sugut purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही यात्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस सांग पवित्र आत्म्या बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संस्थांत विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पडल्या समेस्तान तुजें पर जळीत मुखार मळपणाक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. पळय आमकां आमरे देवाच्या माये सांगाती बागेवन जुजय तिच्या पोती सांगी बागेवन धम तुता सांगी बागेवन दूत ताद्दळ सांगी आनी सगळ्यां तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांवकां आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोद वेदा बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससाच्या ससा. आमेन आमेन आमेन. जेजूचें हजरपण आमचे मदें आमी वळखून घेवं. ताणें शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणटा आसतना झुजांत कश्टांच्या परगांवांत आसलेल्या आमच्या सकट भाव भयणी सुडास कर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं
तुझी कुशी सर्वदा जाता तशी संसारांचा आमचो दिसतो राजांदी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सवेस्पवास वायटांतली विघ्नांतली पिडेशिरेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागडे आमच्या सोडून दवा जेजू क्रिस्ताचेने भुभुशान अत्वेकतले आमकां तुजे उदार काकुळती स पातकांतली सुटय आणि स आकांतांतली वाटय खित्यार जोडपी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटा सांबाळ तुमची येताय आनी वाजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया शांती तुमचे सवय आसूं देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमया जेजू क्रिस्ता पळय जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमया थंय म्हजे वतऱ्यांची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोड आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवन मगल बाबळीनो पवित्र कुमगार सेवसो वेळ या पोंताडार पवित्र कुमगार फकत जिबेर आमी मात्र सेवसो जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कैसर वसो सोदून करो उजवा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचे उदार जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा कैसर वसो सोदून करो बायपास तूंच इश्ट म्हजो सोमिया तूं सोमो म्हजो उस्वा जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा
अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला आमच्या काळजान राव समया परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी राखांनी सांबाळ तांचे कमानपत्र ती फोवो कर तांचे जिवीत दंदन कर सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जावन दी म्हूण मागे ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया सर्वायतांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमया बरी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सुमया सरापायांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया कालच्या कुंपरीचो संभ्रम बऱ्यान करूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया कालच्या दिसा सर्व वायट विघ्नांतले निवारलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमया आयचो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या पुंतळाक येवन तशेंच माध्यम मुखांतर ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी खातीर अर्गां तुका तुझ्या उतरा वरवीं आमकां दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुझ्या पवित्र कुडी रक्ताच्या जेवणान आमकां आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया आमच्या परगांवी भावा भयणी वरवीं आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू तुका सुमया जेजू प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगवान जुता देवाच्या जैत्यवान मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतूं घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बशा मोगाच्या भाव भयणीनो पुरसत करून तुमचे ते सांगून आपूण तळा येयल्या तुमकां समेस्तांक हांव बरो स्वागत मागता सांजुता देव तुमकां आनी माध्यम मुखांतर हें नव्यान करतात तुमकां हर एकल्यांकी आपल्या जेजू लागीं मागून बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा आयचे दीस आमचो सिंग आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तशेंच आराधना मुखांतर देवाची कृपा आमकां वळशी करच्या मनादी बाप रोनाल्ड पिंटो विगार पेरमुदे हांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता तशेंच आयची देवस्तुती चलून व्हेल्ल्या वेलंकणी वाड्याकारांचेर तुमकां देव बरें करूंक तशेंच हांगासर आयचें जेवण तयार करच्या मदर तेरेसा वाड्याकारांचेरय हांव देवाचे आशिर्वाद मागता तांकांय देव बरें करूंक तशेंच संगीत दिवन आमकां मागोवंक मोगरच्या भाऊ क्लिफी तुजोय उपकार बावडटा भयण सोशिया तुकाय देव बरें करूंक तशेंच हांगासर माध्यम मुखांतर हें नव्यान हर एका फाव हांगासर येवंक फाव जायनासलेल्या भाव भयणी खातीर अर्पण दितात दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तशेंच डिवायन वॉर TV चॅनल तांकांय काळजान तावन देव बरें करूं तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां मंगळार हांगासर सामुहीक काजाराचो दीस आनी ह्या मंगळाराच्या दिसा फाल्यां सकाळीं 9:30 वरार सामुहीक काजाराच्या रेस्पेराचें मीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दीस यातले गोडी बाप अधिकमानादी दोतोर लुईस पॉल सोजो व्हड संख्येन ह्या संभ्रम मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक तुमकां ओत्तायाचें आनी मोगाचें आपोवणें दिता फाल्यां मीस जातस मोठवें नवें आसतलें नवें उपरांत उखले न्हवऱ्यां उल्हासूचें कार्य हॉलांत आसतलें उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा हे संभ्रमांत वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता येवच्या बुधवारा फाल्यांच्या दिसा संदेश आमी जाणाव लग्न कुटुंबा जिविताची सुरवात मोग आनी मागणें लग्न जिविताची जाजुस्काय सांजूद पती पत्नीचो मजतदार म्हणल्या विशीं नियाळून काजारी जोड्यां खातीर आमी मागतले हांव येवचो बुधवार सकाळीं 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस उपरांत नवें सक्रामेंताचें राधान भक्तिकांत जेवण
त्या दिसा उदारपणाचो शेगोणो कुटुंबाचो संतोषो आसता तोंडान दिता तो देवाक चड मोग आसो सांजूद उदारपणाक आदर्श म्हणल्यार संदेशकाल देवस्तुती चलोवन व्हरतले हांव आनी देवस्तुती चलोवन व्हरता मला ती बाप पावल सिक्वेरा विगार बळकुंजे ह्या त्या दिसा पुंतळाच्या समेस्त दानी खातीर आमी मागतले हांव ब्रेस्तराई आमी सकाळी 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण आनी 27 तारीख शुक्रार त्या दिसा सांजेर 6 वरार पक्षिकेरे पेंटेंत सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वचन उपरांत चेरेलसो पुरसांव उपरांत संभ्रमीक संजेचें मिसाचें बलिदान उपरांत 9 मोठवें सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण तशेंच येवसो शनवार फेस्ताचो दीस परबेचो दीस सकाळी 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस 9:30 वरांक आमच्या गोळी बापांक स्वागत गेटी लागीं 9:15 वरार मुर्दोमाच्यो वाती वांटप 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमी मीस आमच्या तांचे गोळी बाप अदीक मनादी दोतोर पीटर पॉल सल्डाना भेटयतले ह्या सर्व फेस्ताच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्येन नव्यानाच्या दिसा फेस्ताच्या दिसा येवन सांजुदा मुखांतर आमची मागणी त्या उबारूंक देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडून अर्गां दिवंक उलो दिता ह्या वर्सा फेस्ताचो संदेश समेय जेजूच्या सळावळीन शेगोणाची कुटुंबां बांदया सांजुता देव कुटुंबाचो शरदी म्हणल्या विशीं आमी नियाळतले हांव मोगाच्या भाव भयणीनो नव्याना संदर्भार कोणाकी मिसां दिवंक आसा तर ऑफिसान दिवची फेस्ता संदर्भार मिसां दिवंक आसा तर ऑफिसान दिवची फेस्ता संदर्भार मुड्दोम दिवंक आसा तर वेळार ऑफिसान दिया फेस्ता तर्फेन तुमी फुलनी फुलाची पाकळी दिवन कुमो करूंक उलो दिता तशेंच पिरजेंत रावोन सहकार दिवंक आपोवणी दिता काजर जोड्यांक पोशकपण रावोंक की तुमकां आमी आपोवणी दिता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं आपूण थोड्याची कांयली प्रगती करूंक तशेंच फेस्त देड्यान आचरण करूंक आमकां साध्य जाता फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वा बेंडाक फुलांक तशेंच जेवणाक आनी इतर संगतींक आदार दिवन कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिया आनी कुमो करा आनी आमी सर तुमचे खातीर मागतले हांव येवच्या आयतारा सांजेर 6:30 वरार हांगासर भलेच्या परका पंगडा सोतेलिके दबळी देवदास कापीकडाने बरो निर्देशीत केल्लो ह्या वर्साचो फामाद सुपरहिट नाटक पुदार दिदा तणबूण खेळून दाखयतले आनी अशें फेस्ताचें समारोप कार्य आमी करतले हांव व्हडा संख्येन ह्या संभ्रमान वांटली जावं की तुमकां आमी आपोवणी दिता ही ह्या सांगाता मेळया सांजुदाच्या मनाक वार्षिक परब चलोवया आनी आमची कुटुंबां भगिवंत करया मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया 300 बेंजल केल्लें मीठ तेल उदक मेथ्यो रेलिको इमाजीव कुरीस इत्यादी आसात ह्यो सगळ्यो आमच्या पेजावेर झुजोवंक आनी जै जोडोवंक आदार दितात त्यो प्रत्येक वस्तू वापरूंक आनी असो फायदो जोडोवंक तुमकां आमी आपोवणी दिता सांगातास आमचे थंयसर दैवी वखदां आसात गांठी दुखी गॅस्ट्रिक भुरगे पिडे संबंदी वखदां तेला ऑफिसान मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो मोगाच्या भाव भयणीनो केमराल टावन सरकारी आस्पत्रेंत दाक्तेर आनी सिबंदी वर्ग हांगासर हर एका नव्यानाच्या दिसा येतात आनी आमच्या कुडीच्या भलायकेची तपासणी करतात पडकांनी ताप शिळ कोंकली गांठी दुखी गॅस्ट्रीक मायग्रेन तशेंच तकली पडापड इत्यादी आमच्या कुडीच्यो पिडा आसात जाल्यार तांकां मेळा आनी थंयसर कुडीची तपासणी करून वखदां ती दितात तसो फायदो तुमी जोडचो ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ನೀಡುವಂಥ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. मग जबाबणी नो आयचे दिसा आमकां जेवणाक चिकन स्पॉन्सर जावन दिलां सिरील सिक्वेरा पंजा. तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा. कोणी आसा जाल्यार येवन ही मनाची वात स्विकार करची. तशेंच आयचे दिसा आमकां तंत्यां दान जावन दिल्यांत डॉल्फी मिरांद आनी गुटाम मदर तेरेसा वडो ती मदर तेरेसा वड्याची कोणी आसा तर मुखार येवचें मनाची वात स्विकार करची. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आयचें जेवण तयार केलें मदर तेरेसा वड्याकारांक देव बरें करूं. समेस्तां देव बरें करूं. आतां नव्यान गायती जावया. नव्यानाचें गीत गावया. पात्रून साजुता देवा
आमचे पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रून सांजुता देवा आमची पासोत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबनीनो सर्गी समसमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघे उजुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोत विनंती करता सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमचे सर्गींची मायांच्या मजतींचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता मागिया समिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्यासोबत भाव तुका आमचे मागणे हे भेटयता तुका निंदन दुजुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टाक दिसो आम्ही उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आम्ही मेळयता ही जी जो मनुष्याच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षात मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर उपलब्ध लाभता आणि समेस मनी देवा मानवतात जेजू आमच्या बाबा उदेशी तू आता करस आमच्या मध्ये असाय म्हण आम्ही सत म्हणता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवीं आमचे थंय देवा सोनी पयल्या सुखरो मग वडय आता आमी बघे वजुता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तू जारी करतलय म्हण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातयेने आमची तुझे दवरता तुका सा महिमा मान आनी अगळाप सदा सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागी मागणे या संसारी जेजूचो सैरो आणि धर्मदूत असलेल्या बघे वजुता देवा हे आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सुरवंदर समोवाळ मोग जोना जाल्लोय ताच्या सुरवंदीची स्वार्था तुवें पयसच लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ट दिसो बांदू तुवें स्थिर केलोय बारीस खर्च अडचणी ते संपून निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या असो तू किरेत शरती जावन आसाय तुझे मजतीचेर बरोवसोन ही म्हजी घर जाणो तुज्या पुनशता पत्तीने नायला इकडी बरो आमी बसया मगाच्या बाबणीनो थोडी ते सांगासर आसात वचोंक सांगता ती ते सांगा ताचे सांगात आमची ते सांगा गोंतया 18 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावं 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावं 16 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 8 जाणां खाजोरी जोड्या भुरग्यांचे दोड्या फावो जावं 13 जाणांची कोर्ट केस विगेन्स्ट इत्याद जावं एकल्याचे मतींत आसचें बेबी रांत पयस सरोंक एकल्याच्या मतींत आसचें नेगेटीव चिंता पयस सरोंक एकल्या गुमटेची सिरेची तकलेची दूख संपूर्ण ती गुण जावंक एका फाटीच्या कडाची कुशीच्या बरीची दुखणी जावंक तेका जाणा तकली पडा मायग्रेन गुण जावंक एका कुडीतली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडाक संपूर्ण ती गुण जावंक एक उतरप्रायाच्या वय बरी भलायकी आनी सकत फावो जावंक एक कुटुंबांत भलायकी सुख संतोष समाधान रास करूंक परगांव गेल्ल्या कमान भद्रती आनी समृद्धी फावो जावंक एकल्याक परगांव गेल्यार रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक एकल्या दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक एकल्या रीण दिल्ले पयशे ते वेळार पाट्टी मेळोवंक एकल्या कृशीचेर दराळ आशिर्वाद लाभोवंक आनी कृशीक लागलेली कीड सगळी पयस सोंक बरी कृशी उता जावंक एकल्या बरवेला निरंतर उदक फावो जावंक तेका जाल्यार तकली पडापड गूण जावंक एका मुसल्या शिकपाक गेल्ल्या चलयेक शिकोवंक बरी मत ती सगळे नेगेटिविटी पयस सरून पॉझिटिविटी भितर घालून बरें करून जिवितांत फुडें येवंक आदार करपा फावो जावंक MBBS शिकतले तर नेट्याक शिकोवंक बरी मोज जाणवाय गिन्यान चिरूकाय फावो जावंक तशेंच 22 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक 28 जाणां प्रत्येक ते सांग पासोत म्हाका विनंती केल्या तांचे सांगात आमची ते सांग गोंतया आमची मागणी कुडशिया सगळींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करना सर्व आमची मागणी आमी भेटोवन दिवया हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 जेजू स्वामी आमचे इश्ट आमचे वयस आमचे सोडून दरा आमी तुका सगळी मागणी मिटोवन दिता सांजुताच्या मजतीन ही मागणी तुका समर्पण दिता सम्या तुजे गोड दयेन काकोळतीन तुजे उदंड दयेन उदंड मगान आमची मागणी आयक आमकां तुज्या बेसवानी कर मागलेले सगळे फोव कर आज परगांवांत असलेले आमच्या भाव भयणी खातीर मागता सम्या तांच्या कामांत पद्दती फोव कर तांकां सुरक्षीत सांबाळ तांच्या सगळ्या जिवितांत आदार आनी कृपा दी
तांच्या वावटीचो तांच्या सगळ्या कष्टाचो फळ तांकां फाटी मेळोवचो कर सोम्या सणबिरांतीच्या वातावरणांतून प्रदेशाने इस्रायल पॅलेस्टिनामध्ये असलेल्या सगळ्या आमच्या मंगळूरकारा सगळ्या भाव भयणी उडास काडटा सोम्या तांकां तुज्या कृपेच्या बेसवानी भर तांकां सगळं समाधान लाभय सगळं लाभय कृपा लाभय आधार दे बेसवानी भर सगळ्या परगावांत असलेल्या कष्टांच्या आमच्या भाव भयणी राखतानी सांभाळ सोम्या तांकां सुभाग देण्याने बरोबर तांचे विनंती कर हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदारशी हा मुझे मधीर काढू काढणं तुझं मवर्दळ पेसडच्या तुझ्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पस्तली पत्वीन पैसा उंडाय हिमत्या संता मुझे कर्जाचे गुंडाय तू गोलो मारता आशा सल्लेल्या बरुसू तुमचे करीत देणे देवा तुका दिला म्हणजे जिनीचे कंटे गुंडे म्हणजे काळसाची कोटसन तुका भेटयता तुझ्या मोबाईल माई पैसे नेवा देखील तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदर्शन वर आवडा पतीने तुझ्याकडे मागलो का तू म्हाका जोड दी अशें आमचे समये तुझे महिमे वतना तुझ्या मजतीन दी कधी परगडलेले जावं आमेन एकडी बदळे दांपी आमच्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा कितें आसात सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी भेटयली तर सुमयान जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाचो उपकार बावडया आमच्या हातार्द्याचेर दवरया ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू भगलाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया अकबरिया हालेलुया 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 अर्गां जेजू भगलाप जेजू आराधन जेजू तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर काल सांगता तुका अर्गां दिता समया तुझे ओढ देन ओढ कापूर देन आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवानी भरलेल्या बसत तुझे उदंडच्या आशिर्वादाने आमकां भरलेल्या बसत तुका महिमा तुका जवरा दोगलाप हालेलुया 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 मग बाबडीन आमच्या पिडेस बोना बसो देवा लागी विश्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतल्यान अनवरांतली निवार आयकमची प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेसाले आमच्या बाबडीचे कश्टळू करी आयकमची प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेल्या नर्सांक सेवकांक पाव आयकमची प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकड पिडेस्तान तळल्या आनी पातकांतली निवार आयकमची प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुझ्या मनेर यादवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकेन कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमची प्रार्थना येशू सर्गेच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य समाजारी कन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आमनी समाधान फावो कर आयकमची प्रार्थना येशू सर्गेच्या बापाय आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विस्तारली ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येशू मगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो ते काम नासतना कुस्टुंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळ कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येशू दयाळ बाबा फावो ती जिणी सांगाती वा सांगाती मेळनासतना कुस्टुंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगाती मेळोवन बरें कुटुंबाची जिवोवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जोड्यांची विरमत पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आज परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागतना तांकां कामांत भद्रते फावो कर कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी सरा पांयांतल्या विघ्नांतल्या अवघडांतले निवार म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येशू या पुंतळ्याच्या परबे समय आशा करच्या हर एका कार्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल सगळी कार्य तुझ्या मानाकाने महिमेक बऱ्यान करूंक आमकां आदारांनी करपा दी म्हण मागता आयकमची प्रार्थना येशू आज आमची हिंदू भाव भयणी तांचे फेस्त आचरण करतात आयुध पुजा आचरण करच्या संदर्भार तांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तांच्या कष्ट वावणटीचे तुजे बेसांव घाल समाधानाचे संतोषाचे समाज आनी कुटुंबां वादूंक तांकां तुजो आदारांनी करपा दी म्हण मागता आयकमची प्रार्थना येशू आमच्या क्रिस्तीचे वेळाचे तुजो आशीर्वाद घाल सुभाम आमकां बेसांवांनी बर फावो ते उदक आमकां फावो कर बरो फावो ते उदका बरो पावस आमकां फावो कर आमचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येशू बरी हे पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी काकुलतीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मेलो मारता आमी बदले सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तो आमचे शिके ते तुजे काकुदळे आमचेर परती आनी हे परदेश उपरांत तुजे कुशीचे सुद्दां पावट जेजूक आमकां दाखय हे देळ मगळे दुलभी ओंकार मरये मगळ बाबडी पिडेस्त आमच्या बाबडी सुडास काडया तांचे बरे भलायके बसत मागून त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लास पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडून दिवचे आदरलोय
महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशाचे घेवनचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वयली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बसवंदरा कित्याक तूं आमच्यो सर्व पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वीन गुण करताय प्रार्थूया बोदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडीच्या पिढेनी कस्तोंच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन शोभा बरीत कर अशें पातकांतली तळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जुळो फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवे असो दयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवंदारा तुजी मेतमे नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचेर राखण बुडय सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मना बैत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून शिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरवी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समी सदां तांच्या संगात राव तांच्यांतली भलायकी तांकां मेटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जोची येताय आनी राजवर्स येताय ससनाच्या ससना आमीन. आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया सवेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन मागोवं वागोवं दुलोबायन तो तुमचे आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलो स्पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सवा पर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सवे रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावूं तुमची रक्षण करूं देव पवित्रात्म्यान जेजूच्या आशिसां उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें स वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करूं आनी स पदवेदार देव बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच आसो वसन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा मगर बाबडीनो थोडी मिनटां भर थोडी घडये भर आमी सक्रामेंता मुखार करसिया सक्रामेंताचो जेजू आमकां आशिर्वाद दिता भलायकी दिता संतोष दिता समाधान दिता हे सम्याक आराधन करून आराधनाचें गीत गावया हे तुमी कश्ट येतल्यान वजन वयतल्यान तुमकां विश्व दिता म्हणलो सोमी परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी कश्टान आसलेल्या आमच्या भाव भयणी बरी भलायकी सुख संतोष समाधान फोव करून दी म्हण मागया आराधनाचें गीत गावया देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपार तुरी आसाय आलतारा
भाव भयणीनो आमचे समोर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जेजू हजर आसा. आमचे समोर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत देव हजर आसा. ताचे हजरपण आमी बघया. एवकारिस्तांत आसलो तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत हर एकल्याच्या काळजांत हजर आसा. जेन्ना मोइजे जेजू समोर देवा समोर गेल्लो, त्या सिनाय दोंगरा देवा समोर येता आसतना तो सगळो परजडलो, कारण तो देवा समोर देवा मुखार आसलो. तसो देव ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा. तसो सुमी जेजू क्रिस्त जिवंत जेजू ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा. ताचे समोर आमी आसा. सगळे वाटावळ आमच्या मतींत आसले सगळे चिंता आमी पयस करया. जेन्ना देवा मुखार आमी येता तेन्ना सगळें तें आमी विसरून सोडूंक जाय. आमकांच आमी विसरूंक जाय. आमचें अस्तित्व आमी विसरूंक जाय, कारण आमी देवा मुखार आसता, कारण आमी जेजू मुखार आसा. ह्या देव टेंपलाक ह्या पोवन शेताक येता आसतना विविध संगती, विविध मागणी वा विविध बेजाराय घेवन आमी आयल्या तरी ह्या वेळार आमी जेजू समोर आसा. परत आमच्या काळजांत उडास, मतींत आमच्या उडास, परत परत आमच्या मतींत आमी सांगया आमी जेजू समोर हजर आसा, आमी देवा समोर हजर आसा. ही घडी पवित्र जावन आसा. ही घडी वर्ती जावन आसा. ही घडी पवित्र जावन आसा. हो वेळ पवित्र जावन आसा. हो जागो पवित्र जावन आसा, कारण देव जेजू आमचे मुखार हजर आसा. आमच्या काळजांत हांव जेजूक आमी नमस्कार करया. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव आमी कल्ती जावया. आमी देवा मुखार कल्ती जावन आसा. देवा मुखार आमी कितेंच न्ही, देवा सगळें साध्य. सबार संगती आमकां साध्य. सबार संगती आमच्या हातांत करूंक जायनात. सबार संगती आमकां समजनात. सबार विशय आमच्या मतीक येनात. पूण देवा सगळें साध्य जावन आसा. देखून आमी खालती जावया. आमच्या काळजांत हांव आमी जेजूक नमस्कार करया. आमच्या काळजांत हांव जेजूक आमी आराधन करया. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव जेजूक आमी वंदिया. दयाकन आमी समेस बसया. तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आसा. आमच्या दोळे आमी धांपया. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी देवाक पळोवंक जायना. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी जेजूक पळोवंक जायना. आमच्या आत्म्याक दोळ्यान मात्र आमी जेजूक पळोवंक शकता. देखून आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या हर एकल्या काळजांत जेजू हजर आसा. तो जेजू आमचे कडेन उलयता. ताचे स्पर्श तो आमकां दिता. ताची महिमा तो आमकां दिता. ताचो उजवाड तो आमकां दिता. तो आमच्या काळजाच्या गुंडायेन तो आमचे कडेन उलयता. थोडो वेळ ह्या मौनपणी ताका आमी आयकुया. त्या थाबोर दोंगरार बापाची उतर, तूं जावन आसा म्हजो मोगाचो पूत. हें उतर आमकां आयकाता गी. तूं जावन आसाय म्हजो मोगाचो पूत. तूं जावन आसाय म्हज्या मोगाचें धूव. जेजू आमचो मोग करता. देव आमचो मोग करता. संवसार सरा पर्यंत तो आमचो मोग करता. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता. संवसार सरा पर्यंत आमी सरा पर्यंत न्ही, संवसार सरा पर्यंत तो आमचो मोग करता. ताचो मोग वर्तो जावन आसा. सगळो संवसार वसात ताणें वसलें वसात. ताणें वसलें सगळें एक दीस नास जायत, पूण ताचो मोग नास जावचो ना.
म्हाका मेळोंक आयला स्वागत मुचाचे येसू म्हाका मेळोंक आयला स्वादी सक्रामेंता म्हाका राखून रावला सांगात म्हणया स्वागत मोचाचे येसू म्हाका मेळोंक आयला स्वादी सक्रामेंता म्हाका राखून रावला आनी फुडें स्वागत मोचाचे येसू म्हाका मेळोंक आयला स्वादी सक्रामेंता म्हाका राखून रावला आराधन येसू आराधन करता तुका सांगात म्हणया आराधन येसू आराधन करता तुका आराधन येसू आराधन करता तुका आराधन येसू आराधन करता तुका सपोडून मान करता सपोडून मान करता स्वागत मुझा येसू स्वागत मुझा येसू म्हाका मेळोंक आयला स्वादी सक्रामेंता म्हाका मेळोंक आयला जेजू आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा जेजू आमचे खातीर ताच्या मोगा खातीर तो आमचे मुखार हजर आसा जेजू आमचे खातीर आमकां राखून रावला आमी ताका मेळोंक आयल्या ताका भेटूंक आयल्या ताका सेवूंक आयल्या ताका सेवले आमी धन्य जाता ताका सेवले आमी भाग्यवंत जाता ताका सेवले आमी महिमेवंत जाता कारण तो जेजू जावन आसा ताणें खाण दिलें ताणें उदक दिलें पियोंक दिलें तो सक्कड मनशाक पळय राखता आनी सांबाळटा भुकेल्या लोकांक तुवें जेवण दिलें कडपाता उदक तुवें पियेवंक दिलें भुकेल्या लोकांक तुवें जेवण दिलें कडपाता उदक तुवें पियेवंक दिलें जिविताची वाट तूं दैवीक संतोष तूं जिविताची वाट तूं दैवीक संतोष तूं दैवीक संतोष तूं स्वागत मुझा येसू स्वागत मुझा येसू म्हाका राखून रावला स्वादी सक्रामेंता म्हाका राखून रावला उबे रावया सक्कड आमी उबे रावया आमचे हात आमी उबारया आराधन जेजू म्हणून आमी गावया आराधन येसू आराधन करता तुका आराधन येसू आराधन करता तुका आनी फुडें आराधन येसू
आराधन करता तुका आमचे दोळे आमी दंपया परत आमी म्हणया आराधन म्हणया आमकां कितें जाय ह्या वेळा मागया जावं बाबा आमचे ते पिडाशिड आसा बेजाराय आसा जावं बाबा आमचे कश्ट आसात ह्या वेळार जेजू आमकां गूण करता जेजू आमचे थंय पयस करता परत आमी तेंच म्हणया आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन करता तुका आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन करता तुका सपोडून मान करता सपोडून मान करता स्वादिक जेजू स्वागत तुझ्या जेजू म्हाका मेळो कायलाय स्वादी सक्रामेंता म्हाका राखून रावलाय अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू ओगळां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू प्रणिपा तुका सुम्या जेजू राजवटकी तुका सुम्या जेजू संतोष तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. Pertama mulia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Dai-că mi boșa. Jezusan Bogu, zătăvam că melață, tacia că vorte îndene dusem cu incesana. हरी एका पुणशेताक आमी वेता आसतना हरी एक आराधन आमी वांटो घेता आसतना जेजूच्या मिसावाच्या बलिदान वांटो घेता आसतना आमची आशा जाय जेजू तुजी स्पर्श म्हाका लाभय जेजू तुजो अणभव म्हाका दी एम्माउसाच्या वाटेर जेजूचो अणभव जोडले शीस तांची काळजां पेटलेले बरी जाले आमची काळजां पेटलेली बी जाय जी जेजू समोर आमी आसतना जेजूक आमी सेवतना ताचे समोर आमी आराधन करतना आमचे काळीज पेटलेले बी जाय जे आमचे तें आसलें सगळें उणेपण नासय जाय कारण तो देव जावन आसा तसो उजवाड आमच्या जिवितांत मागया तुमची जबाब सोम्या म्हाका उजवाड दी सोम्या म्हाका उजवाड दी सोम्या म्हाका उजवाड दी सोम्या म्हाका उजवाड दी म्हज्या काळजांत सोम्या म्हाका उजवाड दी म्हज्या मोतींत सोम्या म्हाका उजवाड दी म्हज्या चिन्नांत सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या कुडींत सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या उलोवण्यांत सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या योजनांत सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या जिवितांत सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या कुटुंबांत सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या कामांत सोम्या म्हाका म्हज्या राटावळींत सोम्या म्हाका उजवाड दी हांव पदकांत पडटाना सोम्या म्हाका उजवाड दी हांव पाड उलयतना सोम्या म्हाका उजवाड दी हांव रागार जाताना सोम्या म्हाका उजवाड दी म्हज्या तोंडांत गाळी सवें शिराप येता आसतना सोम्या म्हाका उजवाड दी हेरांनी म्हाका बेजार करता आसतना सोम्या म्हाका उजवाड हेरांनी म्हज्या विशयान पाड उलयता आसतना सोम्या म्हाका उजवाड हेरांनी म्हाका कीळ मट्टन पळयता आसतना सोम्या म्हाका उजवाड दी म्हज्या भुरग्यांक सोम्या म्हाका उजवाड म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक सोम्या तांकां उजवाड दी सोम्याचो उजवाड आमी मागया आमकां कळीत आसा सोम्याचो उजवाड खंय गरज आसा आमच्या जिवितांत खंय खाळोक आसा खंय खाळोकांत आमी पडल्या खंयच्या खाळोकाच्या जाग्यांत आमी गेले आमकां सगळें कळीत आसा जेजू कळीत आसा देखून आमी जेजूचो उजवाड आमी मागया
तसो उजवाड आसले ते सैताना सकाळोको देवसवा सकाळोको पसारोंक जावंकूच जायना कारण तसो उजवाड आसता तो पुन्हा जिवान जाता आसतना तसो उजवाड पळयल्ले ते सैनीक धरणीक शेवटाले पातळ फुटोवन उक्तो जालो कित्याक म्हळ्यार तसो उजवाड तसो आसलो महिमेचो उजवाड मोगाचो उजवाड आमच्या काळजांत तसो उजवाड आमचे ते तसो उजवाड आमी बगूंक जाय सांग पावले पेजकारान बरयल्या पत्रांत तशें सांगता 5व्या अध्यायांत 15व्या वळींत तो म्हणटा किर्तन आनी गितांनी आनी भक्ती गायन आनी सगळ्या काळजान सुमयाची स्तुती करा आमी सगळ्या काळजान सुमयाची स्तुती करूं सगळ्या मनांत सगळ्या सक्तेन आमी सुमयाची जेजूची स्तुती करूंक आमकां पवित्र आत्मो गरज आसा जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे थंय येता तेन्ना आमी सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या बोळान सगळ्या आमच्या अस्तित्वांत हांव आमी जेजू देवाचें आराधन करता जेजूचें आराधन करूंक शकता देखून आमी उबे रावया पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमची वयर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार मागून घेवया मुझे वैर देवोरिये देनी लाभो तू ये मुझे वैर देवोरिये देनी लाभो तू ये आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया आमच्या हत्या दवरया हे पवित्र आत्म्याये हे पवित्र आत्म्याये मुझे वैर देवोनिये मुझे वैर देवोनिये देनी लाभो तू ये आणि पुढे मुझे वैर देवोनिये देनी लाभो तू ये पवित्र आत्म्याये ये पवित्र आत्म्याये चालवाय सडय गिन्यान वाडय बोध गचायेन बोध सांगाता म्हणया जानवाय सडय गिन्यान वाडय बोध गचायेन बोध मुझे वैर देवोनिये देनी लाभो तू ये मुझे वैर देवोनिये देनी लाभो तू ये पवित्र आत्म्याये ये पवित्र आत्म्याये आमचे हात आमी वयर घालया आमच्या हातांवर आमकां आतां पवित्र उदकांत आमचे वैशनायत आसतना आमचे दोळे आमी दांपया पवित्र आत्मा आमचे वयर येवं दी समजणी वाडय भक्ती देव विरांतेन सांगाता म्हणया दी समजणी वाडय भक्ती देव
rantin bo muche wave de woniye muche wave de woniye deni la bom to ye muche wave de woniye muche wave de woniye deni la bom to ye povitatmya ye povitatmya amche wave devoniye amche wave devoniye deni la bom to ye amche wave devoniye amche wave devoniye deni la bom to ye povitatmya ye povitatmya ye good ma wave devoniye good ma wave devoniye deni la bom to ye good ma wave devoniye Kurma wave devoni deni la bom to ye povitatmya ye povitatmya ye Bhagya wave devoni भुरग्या वय देवोनी आमच्या भुरग्यां बसत मागचे देणी लाभोम तो ये आमच्या भुरग्या वय देवोनी भुरग्या वय देवोनी देणी लाभोम तो ये povitatmya ye povitatmya Videsa way devoni amcha vides mawuni basot magya Renin the bom to ye Videsa way devoni Deni la bom to ye povitatmya povitatmya ye povitatmya you wasana way devoni you wasana way devoni deni la bom to ye you wasana way devoni deni la bom to ye povitatmya ye povitatmya yazaka way devoni yazaka way devoni deni la bom to ye yazaka way devoni deni la bom to ye povitatmya ye povitatmya ye povitatmya ye povitatmya ye Gaduka sumya jizo gladuka sumya jizo Mahimaduka sumya jizo Vadanduka sumya jizo Stutiduka sumya jizo Vandanduka sumya jizo Hallelujah 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 Thank you, Jesus. Dai nami bășa povitatmyaचे देणे आमचे ते साला povitatmya आमचे वैर आम्ही घेता असताना जेजूक आम्ही आराधन करता असताना आमकां पुरा सन बघाना
आमची पुरासन पयस वता, आमची पीड आशिला पयस वता, आमची कंत बेजाराय पयस वता, कारण आमी त्या आराधनांत जर आमी मग्न जाता, पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आमी भरताव तर आमची सगळी पुरासन, आमची पीड आशिला, आमची कंत बेजाराय पयस वता. कित्याक आमी जेजूच्या सक्तेन भरता, ताच्या मोगान आमी भोगता, ताच्या महिमेंत आमी भोगता, ताच्या आराधनांत आमी भरता, आनी आमचें उणेपण आपापींत पयस वता. आमच्या जिवितांत जेजून आमकां सभा बेसांवांनी भरला. हो वेळ जावन आसा जेन्ना आमी ताचें हजरपण आमचें तें भोगता, आमच्या काळजांत ताका आमी अर्गां उलयतात, आमच्या काळजाच्या गुंडायतावन आमी ताका अर्गां दिवंक शकता. हर एक आमच्या जिविताची संगती जाल्ल्यो जावंक आसच्यो जेजू थावन देवा थावन जाता म्हळ्यार आमी वळखून घेता. कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म्या उजवाड आमचें तें आसता. आमी कितेंच न्ही म्हूण आमकां भोगता, ताची सकट जावन आसा म्हूण आमकां कळटा. आमच्या जिवितांत आमी जोडिल्ल्या सगळ्या बेसांवांक ह्या वेळार आमी ताका अर्गांनी होगलाप दिवचो हो वेळ जावन आसा. आमची जबाब जावन दी. अर्गां तुका सुमयां जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमयां जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. ताळो व्हडलो जायजे आमच्या ताळ्यान चावन आमकां ताळो दिला देवान, जेजून आमकां ताळो दिला, आमकां उलोवची सकत दिल्या, हो वेळ आमकां ताणें फावो केला. ह्या वेळा आमी ह्या आराधनांत भाग घेवंक ताणें आमकां फावो केला. तो आमच्या काळजांत आसा, देखून आमी व्हडल्या ताळ्यान वत्या थाळ्यान ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयां जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू, तुज्या पवित्र मिसाच्या बलिदानां वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया आमच्या काळजांत हुंड्या रुपार जरा आसल्याक अर्गां तुका सुमया ह्या पवित्र वेळा तुका अर्गां आनी स्तुती करचें भाग तुवें आमकां दिल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया स वायटांतले विघ्नांतले आमकां राखल्याक, अर्गां तुका ह्या साक्रमेंतांत खरच तूं हजर आसाय देखून अर्गां तुका सुमया बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्याक, अर्गां तुका हो सुमया दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया पिडेशिरेंतले आमकां राखल्याक, अर्गां तुका आमच्या सुमया मोतीक समाधान दिल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया आमचे ता अळसाय पयस केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया आमचे तावन बेबिरान तुवें पयस केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया तुजो उजवाड तुवें आमकां दिल्ल्याक, अर्गां तुका तुज्या उतरास उजवाड तुवें आमकां दिल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया सांजुदाक आमचो ह्या पूर्ण शेताचो पात्रोन जावन दिल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया हें पूर्ण शेत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया ह्या पूर्ण शेतांत तुजो अणभव तूं आमकां दिताय देखून, अर्गां तुका सुमया जेजू आमकां खाण पिवण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू वारें सेवंक बरें वारें तुवें आमकां फावो केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया जेजू पियेवंक आमकां उदक तुवें दिल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया जेजू पावस आमकां तुवें फावो केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया आमकां कुटुंबांत जियोवचें भाग तुवें फावो केल्ल्याक, अर्गां तुका सुमया कुटुंबांत आमकां सांदे फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका रावोंक सुमया आमकां घर फावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू आमच्या काळजांत तावन आमच्या जिवितांतल्या सगळ्या बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. परगांवांतल्या भावां खातीर ताका आमी भावा भयण्यां खातीर ताका आमी अर्गां आनी होगळा दिवया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांत तुवें ताणें बरें काम फावो केलां ताका आमी अर्गां आनी होगळा दिवया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांत तो राखता आनी सांबाळटा ताका आमी अर्गां आनी होगळा दिवया. परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मोतीक समाधान ताणें दिलां ताका अर्गां आनी होगळा दिवया. त्या परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां ताच्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक ताणें आमकां तांकां फावो केलां ताका अर्गां आनी होगळा दिवया. कितलींशीं खाराणां आसात आमकां जेजूक आमी अर्गां आनी होगळा दिवं. हजारो खाराणां आसात, लाखां लेखांनी आमकां कारण हर एका घडी जावन आसा जेजूचें देणें. हर एका घडी आमी उस्वास घेता तर तें जेजूचें देणें जावन आसा. आमकां कळीत आसा ह्या दिसांनी कितलींशीं मरणां जातात, अवचित मरणां जातात. आमी पुराय कोण आसा, आमी हांगा सुसेगात आसा. त्या झुजाच्या गांवांनी लोक कश्टाता घायेला
कितलेशे कश्टान ती आसात पूण आमी सुसेगात आसा हे नेंगी वखतेन देणे हे नेंगेक वट्टी उजवात आमकां आनी कितें जाय आमकां आमच्या काळजांत तावन ताका मेरगां दिवया होगळाव दिवया Wargandita Jesu, Uber rahuya. Wargandita Jesu, तुमच्या ताळ्या आमी तापया Wargandita Jesu moja kalsa Wargandita Jesu Wargandita Jesu Wargandita Jesu Kalsa. आमचे हात आमी उबारया परत आमी तेंच म्हणया Jesu होगळाव दिता Jesu होगळाव दिता Jesu moja kalsa होगळाव दिता Jesu होगळाव दिता Jesu होगळाव दिता Jesu kalsa आमचे हात आमी अर्दान धरया आमी मोग करता आमी Pauta Jesu, हांव मोग करता Jesu हांव मोग करता Jesu मोज्या काळजा हांव मोग करता Jesu हांव मोग करता Jesu हांव मोग करता Jesu काळजा दायकान आमी बसया परत आमचे दोळे आमी धांपया ह्या वेळार जेजूचो थाळो आमचे तें आयकता गे आमच्या काळजांत कितें गी बगले बी जाता गे आमच्या काळजांत जेजूची शांती समाधान ताणें दिल्ली ती शांती समाधान शिसांक दिल्ली ती शांती समाधान शिस जेजू भेटल्या वेळार पुणा जिवान जेजू भेटल्या वेळार तांचे तें वरती शांती समाधान तांणी जोडली आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या कुडींत तीच शांती समाधान आम थंय वळोवन आसा तीच प्रशांत समाधान ताचें आमचें तें वळोवन आसा आमी ताचे मुखार जावं तो आमचे मुखार आसा तो आमकां हरी एकल्यांकी आमकां तो पळयता हरी एकल्यांक आमकां तो वळखता हरी एकल्या आमची तो जिवीत कळीत आसा ताका ताका कळीत नासतना आनी सगळें आमचें जिवीत कळीत आसा आमचे कश्टी कळीत आसात आमची पिडा शिडा सगळें कळीत आसा माथेवाच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वळींत तो म्हणटा म्हजे सरशी येया सुमेस सुमी कश्टांतल्यानो आनी वजान वोवयतलो 2 संगती कश्टांतल्यानो आनी वजान वोवयतलो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो देखून जेजू कळीत आसा आमी मनीस सक्कड कश्टांत हांव एक ना एक निमती आमी कश्टांत हांव एक ना एक वजाच्या पोंदा आमी आसा जेजू तें कळीत देखून तो म्हणटा कश्टांतल्यानो वजान वोवयतलो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां दिता जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी थोडी आमी सांगाता म्हणया आनी ताचे आमचे कश्ट आमचे वजन आमचे जांपो पिडा शिडा आमचे कुटुंबाचे कश्ट आमचे कुटुंबाची बेजाराय वा आमच्या कुटुंबांत आसले समस्ये पयस वतात जेन्ना आमी देवाची उतर परत परत आमी म्हणटा तेन्ना आमचे कश्ट सगळे हालू जातात म्हजे उपरांत तुमी म्हणचें सुमया म्हाका बचाव कर सुमिया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमिया म्हाका आमी बचाव कर कश्टांत आमी वचन वयताना आमी कितें म्हूण येता सुमया म्हाका बचाव कर म्हणयाचें परत आमी म्हणया सुमया म्हाका बचाव बचाव कर सुमया म्हाका म्हाका बचाव बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमिया आमकां बचाव कर दाविदाच्या पुता म्हजी खाकळूत कर
सुमया आमकां बचाव कर दाविदाच्या पुता म्हणून आमी म्हणचे दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर परत म्हणया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव म्हणया सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव 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 सुमया म्हाका बचाव कर सुमया आमकां बचाव कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव सुमया आमी कोणा सरशी वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा लागीं वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा लागीं वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा सरशी वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव सुमया आमकां बचाव कर आमी सुमया बुडतांव आमी कोणा सरशी वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा सरशी वचून तुजे लागीं आसात सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा लागीं वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा लागीं वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा सुमया आमकां बचाव कर सुमया आमकां बचाव कर सुमया आमकां बचाव कर सुमया आमकां बचाव कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर सुमया आमकां बचाव कर आमी बुडतांव 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 सुमया आमी कोणा सरशी वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा सरशी वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा लागीं वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची सुमया आमी कोणा लागीं वचून तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा म्हज्या सुमया म्हज्या देवा आमच्या जिवितांतल्या कश्टा वेळार आमच्या जिवितांतल्या पिडेशिडे वेळार आमच्या जिवितांत वचन आमकां जड जाता आसतना आमी जेजू उणो जावं सुमया म्हाका बचाव कर ही उतरां आमच्या काळजांत हें उतर आमच्या मतीन सदांच आसूंक जाय बें दिसता आसतनाय आमी उतर वचून सुमया म्हाका बचाव कर पदकान पडटाना पदकान पडोवंक म्हाका आमकां वा म्हाका ताळणी येता आसतना म्हणूंक जाय सुमया म्हाका बचाव कर सांत पेद्रोन म्हणली ती उतरां जावन आसात उदका वयर तो चलोवन वेता आसतना ल्हारां पळयता आसतना बुडटा आसतना ताणें म्हणली ती उतरां सुमया म्हाका बचाव कर आमच्या जिवितांत हर एक फावटी आमी म्हणूंक जाय सुमया म्हाका बचाव कर कारण तो आमकां बचाव करता तो आमकां तो स्वात दिता तो आमकां तो उखलता आनी आमकां तो घटाय दिता आमकां तो बळ दिता कारण तो आमचो मोग करता जो सुवान जर 30वा अध्याय 16व्या वाक्यांत आमी देवान संवसार सोसोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता ताणें दिला जर ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ताणें ह्या संवसाराक दिलो तर आमचो तो मोग करनासो रावता गी आमचो तो मोग करनासो रावात गी आमी मागलेलें दिनासो तो रावात गी असलें आमी विसरूंक जाय कारण तो आमचो मोग करता
थालेला तुका मोरोची आशेला तुका म्हणया काळीस मोचे लालेला तुका मोरोची आशेला तुका येतून दुनिया येतून सोम्या येतून दुनिया येतून सोम्या आवई म्हाका तू सर्गीच्या सुखा आवई म्हाका तू सर्गीच्या सुखा काळीज मोजी आलेला तुका मोजी आशेला तुका अरण्यात तुवे मन्नका वयने कोटपाथांव तुवे उराक वाळयले अरण्यात तुवे मन्नका वयने कोटपाथांव तुवे उदक वाडयले तान भुक्तां वयल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भुक्तां वयल्या सर्गीच्या आत्म्या ती बोल मोच्या भुकेल्या अर्जा ती बोल मोच्या भुकेल्या अर्जा काळीस मोचे लालेला तुका मोची आशेला तुका काळीस मोचे लालेला तुका मोची आशेला तुका येतून दुनिया येतून सोम्या येतून दुनिया येतून सोम्या आवई म्हाका तू सर्गीच्या सुखा पावोय म्हाका सर्गीच्या सुखा कंतीन भरलेल्यांक तुवें बोजयले पिडेत असलेल्यांक तुवें गुण केले कंतीन भरलेल्यांक तुवें बोजयले पिडेत असलेल्यांक तुवें गुण केले पयस कर मोची खत बेजारान पयस कर मोची खत बेजारान मी तू म्हाका तुजी दीस आसा ही तू म्हाका तुजी दीस आसा काळीस मोचे लालेला तुका मोचे आशेला तुका काळीस मोचे लालेला तुका मोचे आशेला तुका येतून दुनिया येतून सोम्या येतून दुनिया येतून सोम्या पावई म्हाका तू सर्गीच्या सुखा पावोय म्हाका सर्गीच्या सुखा हालेलुया 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 दायकन आमी दिंबी गेल्या आमचे मुखार सवेस्याची जोग ह्या वेळार आमच्या जिवेत आमची मागणी भेटूंक वेळ जावन आसा
जोडपयांचा आमी तसो एक विशिश्ट अणभव आमी जोडला ताची शांती समाधान जांबरो विविध अणभव आमकां मेळ्ळा आनी हो वेळ जावन आसा ताचे समोर ताच्या पांयां तळ आमी आमचें जिवीत आमचे कश्ट आमची दूख आमची बेजाराय आमची पिडा शिडा आमचे समस्ये प्रॉब्लेम्स आमी भेटोवचो वेळ जावन आसा मागीर आमी झुजांत कश्टांच्या लोकां पासून प्रत्येक तरान मनशाच्या स्वार्थांत कितलोसो आमची भाव भयणी मरण पावल्यांत कितलीशीं भाव भयणी ल्हानां भुरगीं घायेल्यांत कश्टांत सगळ्यांच उडास करया जेजू कडेन मागया जेजू तुका साध्य आसा सगळें त्या गांवांत शांती स्थापन करूंक साध्य आसा त्या गांवांत नीत स्थापन करूंक तुका साध्य आसा कश्टांच्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीक तूं पाव जेजू तांचे कश्ट तूं पयस कर झुजांत मेथेर जाल्ल्यांची काळजां तूं उक्ती कर तांची पात्राची काळजां आनी मासाची काळजां तांचे थंय घाल मनशाचो जीव तुवें दिल्लो वत्तें देणे जावन आसा जेजू झुजूनय जवाब समस्याक बघा समस्या सगळ्या समस्याक पर्याय करून तूं जावन आसा जवाब तुका हें सगळें साध्य सक्कड आमच्या त्या कश्टांच्या भाव भयणी पालेस्तिनांत इस्रायलांत बंदेंत आसल्या त्या हमासाच्या आताकाल 200 जाणां बंदेंत आसात तांकां हें सोडास करता तांकां तुका भेटोवन दिता युक्रेनांत रशिया आनी युक्रेनांत लढाया मुखांत कितलोसो लोक कश्टार आसा सगळ्यांक तुज्या पांयां तळ भेटोवन दिता जेजू आमकां साध्य आमी कितेंच करूंक शकना पूण तुजे कडेन आमी मागोवंक शकता तुका आमी तांकां भेटोवंक शकता कित्याक म्हळ्यार तुका तें साध्य परगांवांत आसलेल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणी समोर आसकडे आमच्या हर एका कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाचे सांदे परगांवांत आसात जांबरो आमच्याच गांवांत पयसल्या जाग्यार आसात आमच्या कुटुंबा खातीर तीं काम करतात गळटात आमी हांगा संतोशान आसा पूण आमच्या कुटुंबा खातीर हर एका दीस रात 8 वरां 12 वरांचेर म्हणसर तीं काम करतात त्या वताक त्या झुजां मदें त्या अन्य लोकां मदें तांचे सडेपटी तांचे निंद आयकून जाल्यार तीं काम करता कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आसून समुडास करया तांचे बसत मागया जेजू तांकां समर्पण दिवया जेजू तांचे वयर तुजो आशिर्वाद घाल त्या गांवांत त्या परगांवांत सभापटी एकसूपण भोगतात सभापटी ती रडतात सभापटी ती बेसाराय पावतात सभापटी जिवीतच नाका म्हूण तांकां भोगता सभापटी तांकां कोणूच ना म्हूण भोगता त्या वेळार तूं आसाय म्हूण तांकां दाखोवन दी जेजू तांच्या कामां जैत लाबोय गेल्ले कडेन तांकां तूं तांच्या मुखल्यान राव जेजू तूं तांच्या फाटल्यान राव जेजू तुज्या हांजे बुडव्यान तांचे वयर धाड जेजू हर एक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक परगांवांत आसयांक तूं राख प्रत्येक जावन त्या गांवांत आसतना वायट सवयेक बलीच जाल्यार आमच्या कुटुंबाची भाव भयणी आसात तांकां तूं राख त्या उगोणेंत त्या बेजारांत थोडे पटी वायट सवयेक वायट सांगात्यांक वायट जाग्यांचे बलीच जाल्ले आमची भाव भयणी आसात तांकां तूं राख जेजू प्रत्येक तरान इस्रायलांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख जेजू त्या गांवांत सैरान आयकात आसतना तांच्या काळजांत विकता आसतना तूं तांचे थंय तांचे सांगात आसा म्हळें धैर्य लाभय जेजू तांकां तूं राख जेजू कितेंच आवट कितेंच वायट विघ्न घडनातले बी तांकां तूं राख जेजू आमच्या पिडेस भाव भयणी बसत आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी आमच्या कटल्यार कितलीशीं आमची पिडेस भाव भयणी आसात ह्या वेळार तांचें नांव काण आमी मागया जेजू तांकां पडोवन दी जेजूचो अणभव तांकां जावं दी तांची पिडा गूण जायना तरी जेजूचो अणभव तांकां मेळोवन दी तांच्या पिडेंत तांकां घटाय मेळोवन दी तांच्या पिडेंत तांची पिडा सोसूंक तांकां दय मेळोवन दी तांची पिडा सोसूंक तांकां घटाय मेळोवन दी म्हणून जेजू कडेन मागया जेजू तूं तांकां पड
यावेळा सकड आमच्या पिढेस भाऊ बहिणी आजपर्यंत आमच्या पिढेस भाऊ बहिणीने प्रत्येक जावन तुझ्या सेवा दिल्ल्या आमच्या ह्या जाग पिढेस भाऊ बहिणीक आमचे सिस्टर भाऊ बहिणीक वहिन्यांक तूं आपड तूं गुण करचेसो तुझी शांती समाधान तांचे वळोवन दिचेसो सकड आमची मागणी सांगात हाडया आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या युवजनां खातीर सगळ्या मुडास करया ह्या वेळा आमी तेला आयता आसतना हर एकले आमी फातयेन मागया ह्या पवित्र तेलावणी आमकां जाता आसतना पवित्र तेलान आमचे मागता आसतना तसो समज जेजू क्रिस्त आमकां आपडटा आमकां गुण करता म्हणल्यार आमी फातयेवया बावार्थान आमी फातयेवया जेजूचे असल्या बावार्थ आसले कडेन जाता न्ही आमच्या मागण्यांत आमच्या बरेपणांतून बघत आसतो आमचो बावार्थ कितलो आसा त्या मापान ताचें बरेपण आमचें थंय जाता देखून त्या कोटकारान म्हळें दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर सुमया आमकां बादशाक असली उतरां आमच्या मतीन म्हणया पवित्र तेल लावंक आमी तयार जावया सौम्या म्हाका जिवी दिता तुझे रग सौम्या आत्म्यांतान वागयता तुझे रग सौम्या पातालून ते काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलिक ते रगत अमोलिक ते रगत सौम्या मुजेर सारय सौम्या मोजे सारा पवित्र तुझ्या रक्तान सौम्या मोजे शरणा अमोलिक ते रगत अमोलिक ते रगत सौम्या मुजेर सारय सौम्या मोजे सारा पवित्र तुझ्या रगत पवित्र रगत सौम्या मुजे शेणा तुझे रगत दुस्मानांतान सुटका दिता तुझे रगत सौम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत झुजां जैता वयता मोजे रक्षण सदा करता पवित्र तुझ्या रक्तान अमोलिक रगत तेलाय म्हाका सौम्या अमोलिक रगत तेलाय म्हाका सौम्या तेलाय म्हाका सौम्या पवित्र जारता सौम्या पवित्र तुझ्या रक्तान नितळ तूं कर सौम्या पवित्र त्या रक्ता नितळ तूं कर सौम्या अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सौम्या तेलाय म्हाका सौम्या पवित्र तुझ्या रक्तान पवित्र त्या रक्ता नितळ तूं कर सौम्या नितळ तूं कर सौम्या हालेलुया 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 शदला बला बलंदललया हला 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 हालेलुया हालेलुया शदला बला बलंदललया अर्गांचे जोगलापचे आराधांचेस शदला बला बलंदललला हील टच हील लॉक हालेलुया 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 शदला बला बलंदललया मललललया हालेलुया चीज चीज
Yes, Lord. Mutukunapadis, Sredi Vena Madalina Malana Mutukunapadis. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulamara, Bavatta Ulamara आमचा समय आमच्या मध्ये असा तू आमका पोटा गुण करता समय जेजुआ सगळे भक्त तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुण गती दैवी सकतांच्या शिरा निवळे तुझ्या पवित्र तांदूळ नितळ कर तुझ्या नावात आशीर्वाद तुझ्या नावात बेसवानी वर समय सर्व वाईट सत्यता घटा सत्यता देवसराच्या नाट्य काढण्यात मानपत्र धन्यवाद तुझ्या सुभाव देण्याने तंगबर पर गावत असले तुझ्या कृपेच्या बेसवानी पर सर्व वाईट नाट्य निवार धन्यवाद त्याच्या कामाबद्दल ते गुण कर समय सर्व संकटाचे निवार आपण जेजो touch he healed them Lord hallelujah 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 Ergan tuka somian Jesu oglap tuka somian Jesu atu baria ergan tuka somian Jesu oglap tuka somian Jesu aradan tuka somian Jesu hallelujah 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 somia sonbog zalo dalyar hatu baria somia don thadi bedia praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. somia so आशीर्वाद घेऊन ku गबियां गीती ये देवड़ा सक्रमेंट हे देवा विशेष सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सोय आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणी सफळ सदांच आमचे ते आमी बोगे सवको तुझ्या कुडीचे निवक्ताच्या पवित्र मिसेवक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेदन वास करताय ससनाच्या ससना आमेन विरव्या सदैव जाऊं समेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समय आतो बरिया सगळी संगत वडा तड्यान म्हणया सदैव जाऊं समेचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊं समेचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊं समेचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समय आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन समय सदैव जाऊं समेचे नाव आता आणि सदा हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 Praise the Lord. मगर बाबडीनो आता आम्ही जेवणाचे आशीर्वाद मागया समेच्या नावे आम स्वादार आणि रसला सर्गानी संसार सविस तुम जे सवे आसो रात्री सर्गींच्या भूमगाळ बापा आम्ही तुका अर्घां दिता या नव्यानाच्या पंचव्या दिसांग सर येवन हे नव्यान करूंक माध्यम मुखांतर हे नव्यान करूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता आता आमी जेवणाक आयती जाल्यार हे जेवणाचे तुजो आशीर्वाद घाल
हे जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस दानींचे तुजो आशिर्वाद घाल हे जेवण तयार केल्ल्या मदत तेरेजा वाड्या घरांचेर तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो आशिर्वाद घाल हे जेवण जेवताना आमच्या कुडीच्या वाडावळीक खंडीत उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर आमी वावरीशें कर म्हूण आमी मागता काण जेवण नासतना कसते तेल्या भाव भयणींक उदार मनाच्या मनशां मुखांत तेच काण जेवण फावो जायशें कर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे त्रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. मगळ भाव भयणीनो मगळ भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान मिसान नव्यानान सक्रामेंताच्या आराधना वांटिली जावन सुमेची बेसां वाजोवन घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देव बरें करून म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां निमाणें गीत जाल्या उपरांत मेन्यू लागायचें थंयसर जेवण तयार आसा तुमी जेवचें कोणा कुडीच्यो गरजो तिरसुंगात वॉशरूम आसात थंयसर वापरचें उदक जाय पुरतें वापरचें आनी चड उदक वेस्ट जायनासचें तुमी तुमची टॅपां बंद करचीं उदक सांबाळचें तशेंच पियोवचें उदक थंयसर आसा कोणाक यूज करूंक जाय थंयसर पियोवचें उदक मात्र वापरचें हात धुवचें तोंड धुवचें थंयसर न्ही मगाच्या भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा आसतना फाल्यां सकाळीं 9:30 वरां सांगाता मेळया रेस्पेराचें मीस 9:30 वरांक सुरू जाता देखून तुमी सकाळीं 9:30 वरांक हांगासर येवचें मगाच्या भाव भयणीनो कोणा मिसां ते सवां कितें दिवंक आसा ऑफिसान दियात मुर्दोम दिया मिसां दिया आनी पेस्ता बाबतीं फुडलीं फुलाची पाकळी दिवन कुमाक करा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया ताळयो भेटून अर्घां दिव्या आमी सम्या करसिया मैमेताची आमी गितां गावया अर्घां दिव्या आमी सम्या करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबारया उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्घां प्रकाशना सोसना उपकारता सोबावया देखून अर्घां प्रकाशना सोसना उपकारता सोबावया अर्घां दिव्या आमी सम्या करसिया मैमेताची आमी गितां गावया अर्घां दिव्या आमी सम्या करसिया मैमेताची आमी गितां गावया मुगाल पुतो सोमे अवकार मोरी आशीर्वादी वावना भगीन पुरुषाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमचे दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन समेस्तांक देव बरें करूं